वेर्णा पंचायतीचो सरपंच टोनी डिकॉस्टान सरपंच म्हणून 2 वर्सां पुराय केल्ल्याच्या उमेदीन 3 नव्या प्रकल्पाचें आमदार विल्फ्रेड डिसाच्या हस्तुकीं उक्तावण केलां. नुस्त्याचें मार्केट, कचरो एकठांय करपा खातीर आनी ताची विलेवाट लावपा खातीर तशेंच गांवांतल्या नुस्तेकारां खातीर एक ल्हानशा शेडीचें उक्तावण केलां. तातूंतले 2 प्रकल्प आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेच्या मदतीन ताच्या खात्या कडल्यान जाल्यार एक प्रकल्प आपल्या स्वताच्या खर्चान उबारला. म्हाका खात्री आसलोली गोविंद मिनिस्टराचे म्हाका तो दितो मो आनी फंड्स पास करता मो. कांय कारणां लागून मातशे ते फंड्स लेट जाली आनी गांवची थोडे आसताय आनी तेसो गांव तेसो आसप म्हणल्यार एक बरें अशें ना जाल्यार ऑपोजिशन आहा तितूंतल्यान कामूय बरें जाता. हेणी नाक जालो आमगे नुस्तेकारां एकठांय केली आनी हो तींट जावपा ना आनी अशें करून म्हणजे जायते एलिगेशन केली. शेकी देवान म्हाका अर्घ दिलें देवाच्या मागण्यांनी आनी आमी सगळे लोकांच्या मागण्यांनी पंचायतीच्या मागण्यांनी सगळे आमी MLAन ते गेलो PAनी बरो कास्ती गेलो फायल पास करून आनी मिनिस्टरान म्हाका 12 लाखां सुमार फायनान्स दिलें आनी शेकी आज तो तीट जालो आनी आज 2 वर्सां म्हाका बोगताय. पयलू एक आमगे तिट्याचें, दुसरी मुगे इच्छा आसलोली गार्बेजीचें. म्हाका गांव म्हणटा म्हाका सारकें हो एक नुस्तें धाकलोसो तिटो तो एक जायो आसलोलो. पयलो हांव पंचायतां येयलो मुगे चड इच्छा ती आसलोली. ही मुगेली तिनी कामां बरी सक्सीड जाली. आमदार विल्फ्रेड डिसा आनी थळाव्या लोकांनी सरपंच टोनीच्या समाजकार्याची तोखणाय केल्या. 2 वर्सां जाय आनी तेजे पाटी आमगेले सरपंचाक वेर्ना सरपंचाक आज 2 वर्सां जाय आनी ह्या 2 वर्सां तेणें विलेजीन जायतीं काम केलें. पयलीं जावं पंचायत फंडाचेर वा गव्हर्मेंट स्किमीचेर आनी हे 3 प्रपोजल तेंगेले पयलेसो आसले. सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच तेंगेले एक उमेद आसलोली सदां एक गांवांत टिंट करपा, बारीक लोकांचो हेल्प करपा जाय. व्हडले प्रोजेक्ट घाले नाय, चड पांडूय मेळना. ते पासत बारीक लोकां तेका लागून बारीक लोकां हेल्प करपा लागून आमगे जायतीं गांवचे फिशरमॅन आहाय तेंका हेल्प करपा लागून गांवांक 2 टिंट करपाक तेणी प्रपोजल घाल्लो. आनी हो एक पयलो प्रपोजल म्हणटा तो आमगेलो वेर्ना आतां आमी फीश मार्केट इनॉग्रेट केल्या. हो फीश मार्केट पळय जायते वर्सांचो प्रपोजल. तेन्ना हांव जिल्ला आसतना मोकोडे घायल्लो तो आनी हांवें जिल्लाचे तो पास करून ते टेंडर देखून जाल्लो. मागीर तेन्ना पंचायत म्हणून लागले आपण करता म्हूण आनी कोमदाजीन पंचायताक कितें एनओसी दिल्ली ताका लागून तो म्हाका जिल्लाचे करपा मेळना आनी पंचायता कडेन जावंक ना. तेजे फाटल्यान न्यू बॉडी येयली आनी न्यू बॉडीन तो आपण हातीन घेयलो आनी आयज तो आमगेले ST फंडाचे सुमार 12 लाख सुमार तेजे हें जाला एस्टिमेट जाला आनी 12 लाखांचे तेणें तो कोण हाडला. दुसरो हो एक तिटो हिंगाय आमगेली जायतीं फिशरमॅन आहाय सेनावली विलेजीक तेका लागून हो गेला. हो कसले गव्हर्मेंट फंडाचे गेलो ना, हो पंचायत फंड ना. हो आमगे सरपंचान टोणीन आपल्यागे ओन पर्सनल सुमार 2 लाख मोडला आनी हो आमगेले तेगे वॉर्ड हो पर्सनल आनी तेणी फिशरमॅन आमगे सपोर्ट करपा लागून आपल्यागे पयशे म्हणून हो तिट आमकां कोण दिला. सरपंच इलेक्शन जाल्ले 2 वर्स घडले. बाब टोनी डिकॉस्टा आमचो गांवचो सरपंच. आमकां गांवांत एकवटान आमकां 9 पंचान सगळ्यांक एकवटान हें करून तेजेच आदारान आनी आमचे MLA भाशणाच्या आदारान आमच्या सरपंचा कडेन हें काम घडोवन हाडलां. जावं आमचें बेलिंग मशीन जावं तेणें आनी गार्बेज प्लांटाक शेड बांदपाचें, तिंटोचें इनॉग्रेशन आनी हेंय इनॉग्रेशन सगळें आमचें सरपंचाच्या आदारान जालां.